माझें नाव प्रसाद सावंत। हांव ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर। 22 तारखेक सकाळी 4च्या दरम्यान काय वारें नासतना वॉर्डाचें झाड कोसळ्ळें आनी हांगा गाडयो पार्क केल्ल्यो आसल्यो, तशेंच सायडीक घरां आसलीं, ते सगळ्या घरांचेर पडले। आनी आयज हो तिसरो दीस, 2 दीस जाले फोंडा फायर स्टेशनाची आनी बिचोली फायर स्टेशनाची गाडी येवन तेंच्यांनी येवन हांगा येवन इल्लें क्लियर केलें आनी आजून तेजें चालू आसा काम तिसरे दीस सुद्दां। आनी हांव तेंचेर मागता की तेंच्यांनी हो तेंचो सर्वीस आसा ती फास्ट हे करून तेंच्यांनी बेगिना हे क्लियर करून दिवचें। रिपोर्ट म्हटल्यार कालच्यान हांगासर वादळी वारें सुरू जाल्लेलें आसा बिचोले आनी ऑलमोस्ट काल सकाळी 11 ते आतां पासून आमकां 24 ट्री फॉलन केसीस रिसीव जाल्ले आसा। 24तले आमी ऑलरेडी 24 क्लियर्ड केल्या सगळे क्विक रिस्पॉन्स दिवन आनी ऑल ओवर बिचोलेन पडला, रायट फ्रॉम आमठाणे डॅम टू चोडणा चड इफेक्ट जाला आनी साखळे पाळी सुर्ला कुडल्या त्या सायडीक सगळीं झाडां क्लियर जाल्लीं आसा। फक्त एकूच व्हडलें बेनियन ट्री तुमकां खबर आसतलें, रुमड पाळी म्हणटा ते पयर पडलेले ते, थंयच्यान एक गाडयेर पडले आनी 2-3 घरांक तेणें एंगेज केले। सो ते इमिडिएट आमी दिवन थंय रिलीफ चालू आसा। मॅक्झिमम 75% to 80% आमी ते झाड क्लियर केल्लें आसा, पण मेन जो स्टर्न आसा तो काडप चालू आसा। म्हणजे कितें हेवी मशिनरी जाय तेका ते पोकलीन अरेंज केल्लेले आसा आनी आमचो स्टाफ प्लस आमचो पोंडा फायर स्टेशनाचो स्टाफ थंयसर 3 दीस जाले काम चालू, आयज 3rd डे, सो काडप चालू आसा। पोंडा काल सकाळी एक घराचेर आंब्याचें झाड कोसळ्ळें आनी तेज्या भितर एक कपल आनी तांचो भुरगो तकलेर मातशे डेब्रीज पडले आनी डॅमेज जालें, तांकां हेड इंजुरी जाल्या। तांकां इमिडिएटली मेडिकलाक लोकल्सांनी शिफ्ट केले आनी आफ्टर दॅट आमी थंय पावून तें घर कंप्लीट क्लियर केलेलें आसा। रूट कॉज म्हणटा आमी पळयता आतां लास्ट इयरच्यान मॅक्झिमम ऑल इन गोवा, स्पेशली हांव बिचोलेन उलयता, मॅक्झिमम बेनियन ट्रीज येता। रूट कॉज पळोवपाक गेल्यार एक तर तेंची एज फॅक्टर आसूं शकता, कित्याक ती बेनियन ट्री लास्ट लॉंग 200-300 इयर्स ओल्ड आसता, सो एज फॅक्टर आसूं शकता। पण तेजेर क्लियरली तुमकां सांगपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तुमकां क्लियर कळटलें।